गोंयांत फेरीबोटी सध्या माताऱ्यो जाल्यात. त्यो गुडुगुडू करून परतून येता म्हटल्यार चड वेळ लागता आनी ते भायर गाडयो लेगीत भायर काडपाक त्रास जाता. आदल्या फेरीबोटींच्या जाग्यार नव्यो फेऱ्यो घालपाक जाय, मागीरच साबार प्रश्न तडेक लागतले. मुख्यमंत्र्या कडेन हे विशयाचेर चर्चा करतले. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां. गोंयांत फेरीबोटीची सामकी अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. म्हण आतां नव्यो फेरीबोटी उदकांत घालपाचें काम मंत्री सुभाष फळदेसायान थारायलां. जातूंत चड गाडयो जातल्योच आनी फेरीबोटीक व्हडले वॉल्त लेगीत मारचे पडचे ना. मुख्यमंत्र्यान 2 तरी फेरीबोटी प्रयोगा खातीर घालपाक दिवचे अशें फळदेसायान मागलां. So I would request the Honorable Chief Minister to provide me at least for एक दोन घालून पळोवया कशें जाता ते, कितले फास्ट जाता ते. आय एम टेलिंग यू, अकॉर्डिंग टू माय कॅल्क्युलेशन, असली जर घाल्यो न्ही, एक वटच्यान लायली आनी झूप करून वयर सरले, आयज आमची 6-7 व्हेकल एका 7-8-9 पसून मॅक्झिमम वता. ती जर 20 व्हेकलांची एक गाडी घाली जर जायत, 20 व्हेकल्स अकोमोडेट जावपाची, आनी ती स्ट्रेट अवे आतां पळय एक व्हेकल ताजेर फेरीचेर चडोवपा खातीर इतको वेळ लागता पळय न्ही, तो फाटी घेता फुडें घेता आनी कितें, हे सरळ गेलो वयर थंय वचून रावलो, कळ्ळें न्ही. त्या सायडीन द फर्स्ट वन हू एंटर्स विल बी एबल टू गो फर्स्ट देर, तो थंय व्हरून लायतलो. फेरी तशा तशी वतली. वॉट आय मीन, फ्रॉम बोथ दी एंड्स, इन एंड आउट, ह्या पद्दतीच्यो फेरी येवपा जाय. हांव त्या चोडणाचेर न्ही सगळ्या खातीरच, वाय ओन्ली चोडण, मे बी रश इज मोर एट चोडण, आमी सगळ्याकच करपा पळयतात. 1-2 फेरीज हाडून आमी पळयतले. आय हॅव नॉट टॉक टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आय विल आस्क फॉर दी एडिशनल फंड्स wherein if he can provide, and we will see the efficiency performance of that, and accordingly if need arises, the heavy loaded ह्या आसा पळय न्ही गर्दी, ती एटलीस्ट आमी हें घालतले. पावसांत फेरीबोटी उदकाच्या नेटार एकदां धडेक लागपाक कुस्तार जाता. त्या वेळार तिका दोरी बांदून ओडून हाडची पडटा. ह्या प्रस्नाक सुभाष फळदेसायान दिल्ली जाप आयकात. आमी जितके व्हेकल हॅवी करतले तितके ते स्टेबल उरतले. पूण हॅवी केले नंतर आमचे जे पळय हें आसा न्ही, वॉट यू कॉल दॅट, भितरली ताका खूब डेप्थ जाय पडटा. ओके, डेप्थ ना जाता म्हणजे हलकी करतकच ते डेप्थ ना जाता आनी आमकां तितक्योच जाय पडटा न्ही. वी कॅनॉट अवॉयड दॅट. स्टॉर्मी वेज विंड्स आसा न्ही, ते ब्लो करतले. ओल्ड गोवाच्या दिवाळ्यार फेरी इश्यूज रिजॉल्व जालो तेंकां आनी फेरी ना अजून जाय तांकां एवरीवेर. खुबशे कडेन आमकां हॅवी मागणी आसा पावसान तांकां दिता. इट्स ओन्ली बिकॉज कशें आसा जाणा, त्यो फेरी येवपाक आनी वचपाक जो अर्दवर लागता न्ही पळय न्ही, इफ इट कॅन बी डन विदीन 15 मिनिट्स जाल्यार आमकां 2 फेरीचें एक काम जातलें न्ही. जे तुमी चिंता पळय तशें जाता. म्हणजे ते आयले झूम करून आयले, हांगा लागले, ह्यो गाडी एम्प्टी जाल्यो, दुसरी गाडी भरल्यो, भितर सरलो भायर सरलो अशेंच. एक म्हणजे आमचे फेरी घालता आसतना व्हेकल्स कितें जाता, भितर सरता आनी ती 3 टर्न मारपा लागता. तोपर्यंत दुसरें व्हेकल भितर सरना, ताका बेगीन वचपाक म्हणून तो येवन हाडटा, तो दारार दवरता. हांव सांगता ते फेरीज कितें आसा, ती फेरीज येवच्यान एक फावटी भितर सरली आनी त्या पॉयंटार वचून रावली, टर्न मारपाची गरज ना आनी हांकांय गुणावपाची गरज ना. हांगा रिवर्सान काडटा आसतना ते गाडी लागतात, त्या धोक्याक हें जाता, रॅम्प तुटता, खुबशे प्रॉब्लेम. दिस कायंड ऑफ फेरी केरला ऑल्सो युजींग. आणि सेकंड थिंग सर, रॅम्पाचो इश्यू येता. जेन्ना पणजे रॅम्पाचेर एक फ्लोटींग जेटी बांदलेली आसा, सो थंय फेरीक त्रास जावं शकता अशें दिसता. देर आर नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आमकां कंप्लेन्स कोणी आयले ना हातून भितर की फेरीज कितें जाता म्हणून. जाल्यार जाणट्या लोकांक लेगीत तांचे पयशे ह्या फावटी 2 म्हयन्याचे इन्स्टॉलमेंटांत मेळटले अशें समाजीक कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. आयकात. No, within another 2 days we will be placing another 27 crores आणि तो 1 महिन्याचे जातले. Then what remains is only current आणि 2 महिन्याचे उरतले. So in this month I am trying to put 2 installments so that मातशे ते हें जातले, बॅलन्स एकच उरतलो मागीर. सो तुमी तुमचे उतार धरला. हय हय, आतां ह्या म्हयन्याक ह्या 2 दिसां भितर आनी एक इन्स्टॉलमेंट वतलो आनी बिफोर एंड ऑफ दीस मंथ I am trying to put another one, so the matter will be resolved. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.